नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मुगाचो रोस। हे हांवें अर्द कप मूग कुकरान शिजोवन घेतल्या। पळयात, मूग अशे बरे शिजोवन घेवपाक जाय। रोसाची मिरसांग वाटून घेवया। ही हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या, म्हळ्यार अर्द नाल्ल। पाव चमचो घालता वेलची पावडर, अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, थोडीशी आमटाण घालता वाटपाक। हातून उदक घालून मिरसांग बारीक वाटून घेवया। शिजोवन घेतिल्ले मूग हांवें गॅसार दवरल्या। तातून आमी वाटून घेतल्या ती मिरसांग घालूया। थोडे उदक घालता, धवळून घेवया। तेफळां धाडावन घालता, चवी प्रमाणे मीठ घालूया। अर्धो चमचो साखर घालता, धवळून घेवया आणि हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। पळयात, मुगाचो रोस बरो खतखतपाक लागला। गॅस हांव बंद करता। मुगाचो रोस कांदो लसूण घालिनासतना सादो सोपो खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खाय, स्वस्त राहात। देव बरे करू।